Tobit, chapter 14. तोबिताच्या तुस्त गिताची संपादनी. 13. निनेवे. तोबीत 112 वर्सांचे पिरायेचो जातोच शांततायेन ह्या संवसाराक अंतरलो आनी व्हड मानान ताका पुरलो. 62 वर्सांचे पिरायेर तो कुड्डो जालोलो आनी बरो जाल्या उपरांत सवस्कायेन तो जियेलो. भीक घालतालो आनी सदांच देवाक दिनवासतालो आनी ताचें थोरपण वणणीतालो. मन्नाचो वेळ पावत आयलो तेन्ना ताणें तोबियासाक आपल्या पुताक आपयलो आनी ताका ही शिकवण दिली. म्हज्या पुता, तुज्या भुरग्यांक घे आनी मेद्या गांवांत पळून वच. जें देवान नाहून प्रवाद्याचे तोंडी निनेवे विशीं सांगलां तें घडटलें म्हूण हांव सत मानतां. आसिरिया आनी निनेवे विशीं जें सर्वेस्पराच्या दुतांनी इस्रायलाच्या प्रवाद्यांनी भाकीत केलां तें सगळें खरें जातलें आनी घडटलें. तांचें एक पूण उतर निर्फळ जावचें ना. आपल्या वेळार सगळें घडोवन येतलें. आसिरिया वो बाबिलोनिया गांवांत न्हय पूण मिडिया गांवांत तूं अदीक सुरक्षीत आसतलोय. जें देवान सांगून दवरलां तें घडून येतलें म्हूण हांव जाणो आनी सत मानतां. हे परी प्रवाद्यांचें एक तरी उतर निर्फळ जावचें ना. इस्रायल देसांत रावतल्या आमच्या भाव सगळ्याक शिंपडटले आनी तांकां आपल्या खाशा देसांतली निर्वाशी कोत्तले. इस्रायलाचो सगळो देस पाड जातलो. समारिया आनी जेरुजालेम ओसाद जातली आनी देवाचें मंदीर उलपायतलें आनी थोडो काळ तें तशेंच पाड उरतलें. पूण आनीक एक पावट देव तांची दया कोत्तलो आनी तांकां इस्रायलाच्या गांवांत परतून हाडटलो. ते ताचें मंदीर परतें बांदतले पूण पयल्यावन ताची सोबिताय उणी आसतली आनी काळ बरो पर्यंत तें तोखतलें. पूण त्या उपरांत सगळो निर्वाशीत परतून येतले आनी सगळे ताचे मोहिमेन जेरुजालेम शार नव्यान बांदून हाडटले आनी इस्रायलाच्या प्रवाद्यांनी सांगून दवरलां तशें ताचे भितर देवाचें घर परतून बांदतले आनी संवसारांतलीं सगळीं अनभावाटी मन बदलतलीं आनी सतान सर्वेस्परा देवाक पुजतलीं आनी कुड्ड्या देवांक पाट वळटलीं आनी सासणाच्या देवाक वाखाणटलीं. त्या दिसांनी सुटका जोडलोले इस्रायलीत काळजां थावन देवाचो उगडास कोत्तलीं. तीं येतलीं आनी जेरुजाल्याक एकठांय जातलीं आनी त्या उपरांत आब्रामाक दिलोल्या देसांत सुरक्षीतपणी जियेतलीं. हो देस तांचो जातलो आनी जीं खरेपणी देवाचो मोग कोत्तात तीं धादोशी जातलीं आनी पातक आनी खोटेपण आदारतलीं पृथ्वे वयलीं नाच जातलीं. आनी आतां म्हज्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां हो कायदो घालतां. विस्वाशीपणान देवाची चाकरी कोरात आनी ताका मानता तें सगळें आदारात. प्रमाणीकपणी चलूंक, भीक घालूंक, सदां देवाचो उगडास करूंक आनी सदां काल ताचें नांव खरेपणी आनी सगळ्या बळान वणूंक तुमच्या पुtam-dhu-vank आज्ञा दियात. म्हणटोच म्हज्या पुता, निनेवे सांड, हांगा रावूं नाका. ज्या दिसा तूं तुजे आवयक म्हजे कुशीक मातयेक लायतलोय त्याच दिसा केन्नाय तें जावं आनीक ह्या गांवांत वेळ काडिनाका. हांगा हांव खोटेपण आनी लोबाडी लोजे विरेत वयर आयलोलीं देखतां. पुता, कशे परी नादाब आपल्या पोसक्या बापूय आहिकारा सवें चल्लो ताचो उगडास कर. जरी आहिकार जिवो आसा ताणें लिपोन रावचें पडलें. पूण नादाबाचें वायट देवान ताचेरूच परतिलें आनी असो आहिकार उजवाडांत भायर सरलो. पूण नादाब आहिकाराक जिवेशी मारूंक सोदतालो देखून सासणाच्या काळोखांत गेलो. आपल्या बऱ्या कर्तुबांक लागून आहिकार नादाबाच्या नाडगेपणांतलो सुटलो आनी नादाब आपणेच घाल्ल्या फासाक सांपडलो. म्हणटोच म्हज्या भुरग्यांनो, भीक घाल्ल्यार कितें येता आनी खोटेपण आदारल्यार कितें मेळटा
तें पळयात. खोटेपण मरणाक पावयता. आतां म्हज्यान आनीक स्वास घेवंक जायना. तांणी ताका खाटीर आड घातलो. तो मेलो आनी मानान ताका मातयेक लायलो. आवय मेली तेन्ना तोबियासान तिका आपल्या बापायचे कुशीक पुरली. उपरांत आपले बायलेक आनी भुरग्यांक घेवन तो मिडिया गांवांत गेलो. तो आपल्या सासऱ्या रागुया लागीर एकबाताना शारांत रावलो. तो आपले बायलेच्या जाणट्या आवय बापूय सवें मोयपासान आनी मानान चल्लो. शेकी मेलोन ताणें तांकां एकबाताना मिडिया गांवांत मातयेक लायली. आपल्या बापायचें तशेंच रागुयालाचें दायज तोबियासाक पडलें. व्हड मान भोगून तो 117 वर्सांचे पिरायेक पावलो. मोच्चे आदीं ताणें निनेवेचें निसणटोन देखलें. कशें परी मेडियाच्या सियाशारेस नांवाच्या पातशायान निनेवेच्या लोकांक निर्वाशीत करून व्हेलीं हें ताणें पळयलें. सर्वेस्परान निनेवे आनी आसिरियेच्या लोकां आड केल्ल्या सगल्या खातीर ताणें सर्वेस्पराक दिनवासलो. मोच्चे आदीं निनेवे सवें घडलां तें पळोवन तो संतोसलो आनी ताणें देवाक दिनवासलो सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर हें.